एक इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता सगळ्यात तकल्याक जो प्रश्न आहा तो म्हळ्यार तुमचो पर्वरेचो. आनी एक एअरपोर्ट ओपन जाला, सगळें ट्रॅफिक आतां त्या वटच्यानी वचपा लागला आनी तुमी कामाक हात घालतात. अजून मेरेन सगळ्या मुखार कारण इट अफेक्ट्स द मेजर बीच बेल्ट ऑल्सो, इट अफेक्ट्स द कनेक्टिविटी टू द कॅपिटल सिटी ऑल्सो. प्लॅन कितें फायनली काम सुरू जातलें तेन्ना आतांच ट्रॅफिक कंजेशन जाता, मागीर कितें? See, tender is done. Rohan Bab, हांव CM बसलेले. We have seen two alternatives. But see, ultimately, contractor, when he is nominated, because it is a EPC contract, engineering, procurement and construction. Design of the bridge, we give the length and the size, whatever, 4 lane, 6 lane, whatever we give. Areas we give. So he has to do that engineering drawing. Till that engineering drawing and his way of functioning, what he wants free, what he can do, till we discuss with the actual contractor. We have in pipeline आसा. 2 रस्ते आमी चितल्या सायडीच्यान खंयचे डायवर्ट करपाचे. बट लेट दॅट कॉन्ट्रॅक्टर नाव ताका शॉर्टलिस्ट जाला बाय L1 मॉडेल आनी लेट हिम टेक द वर्क ऑर्डर फ्रॉम द मॉर्थ. Let him come here. We will discuss with him and I can assure you, I'm not saying 100%, आताच कितले त्रास जाता तुवें पळयला ब्लॉक कशे जाता ते. But we will try to find some solution. रोहन बाबान आनी कोमिदाद आमची सेरोला दिसा म्हाका NOC दिला आमकां तो रस्तो खंय तरी करपाक. So that also demarcation we are doing. So ultimately, when the contractor comes, what is his scheme of things? What is his thinking? How he will do the road? What is the material he will use? What is the length he requires? What he does? When we sit with them, then the actual proposition will come. You call me back, I will tell you before starting the work, this is what we have done, this is how we will तेन्नाच go. क्लॅरिटी मेळटली. Yes, yes. आणि तो मेरेन तुम्ही एक गजाल म्हणटात की तो मेरेन सद्याच्या परिस्थिती भितर काय चेंजीस ना सी आतां कितें जालें पयर म्हाजे कडेन पुर्वेचे लोक येयल्ले म्हणजे ते सुप्रीम कोर्टान वचून हें म्हणजे कितें म्हणटात ताका कन्सेंट फायल केलो. हांव फाटल्यान लावून करून घेतलो नाजाल्यार धडमडीत उरलेले. सो ते करून घेतलो. सो दे केम टू मी एंड वी डिस्कस ओपन डिस्कस. आय प्रॉमिस देम that we will get this thing sorted out as per the consent. We will give it to you. Whoever, see, there are two options in that consent. One is people who want money cannot become under the consent. People who do not want money, they will be under the consent. So these things I have discussed with them. So lokacho issue जे स्थानिक लोक बंद करतले, that is all more or solved, settled. Okay, that is settled. Except maybe political कोण येयलो आनी फुलयले जाल्यार दुसरे भशेन. मेन इशू उरतलो तो सायडीन ट्रॅफिक डायवर्जन. सो तो कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना म्हाजे कडेन येता ताजे उपरांतच गजाली क्लियर जातल्यो. क्लियर जातले.